Goa BJP President Damu Naik on Saturday said the state has a clean cabinet, claiming that no minister faced even a single allegation of corruption. Addressing party workers in Ponji, Naik said the BJP government stand for transparency, discipline and integrity, which he said has strengthened public trust. He also spoke about the party's long-term vision, saying that under Prime Minister Narendra Modi and BJP National President Nitin Nabin, the BJP is planning for next 25 years of governance in nation building. Naik added that clean leadership and strong organization will continue to strengthen the BJP in Goa and across the country. एक क्षणाचोय बीन तांणी खंय तरी वेळ आपूण रेस्ट घेता हे सांगू ना. तांचे बरोबर आशिल्ले तरुण चोगजी तांकां मार्गदर्शन करीत आशिल्ले, आमी बरोबर आशिल्ले. हांव 24 वरां बरोबर आसतना हांवें पळयलें तांचें काम जवळून. जाणें आमदारांची मिटींग घेतली, तांकां मार्गदर्शन केलें. एनडीएचे आमचे बरोबर वांगडी आसा, तांकां मार्गदर्शन केलें. तांचे बरोबर सगळ्या बरोबर रावन तांकांय बीन तांकां एक उर्बा दिवपाचें काम आसा तांणी केलें. ताजे नंतर तांणी स्टेट ऑफिस बेररांची मिटींग घेतली, कोर कमिटीची मिटींग घेतली, नॉर्थ डिस्ट्रिक्टाची मिटींग घेतली, साऊथ डिस्ट्रिक्टाची मिटींग घेतली. कोणाच्या अशे वेगळे लोकांचे अशें खंय तरी वचून फास्टर आनी कोणाचे वचून घरान जे हें करूं ना, जाल्यार एक बूथ कार्यकर्तो जो म्हापशेच्या अनसा भाटांत रावता ताजे घरान वचून बूथ कमिटीचेर मिटींग घेतली आनी ते 11 जाण जे बूथ कमिटीचेर आशिल्ले त्या 11 कमिटीच्या बरोबर तांणी वार्तालाप केलो. तांच्या त्या घरान ते झोपडेन बसून ते च्या पिवन आयले. ताजे नंतर आमच्या एका निर्वाचित घरा कडेन तांच्यांनी सकाळचो ब्रेकफास्ट केलो. मनोहर पर्रीकाराचें नांव न घेता कोणूच मनीस फुडें वचचो ना. भारतीय जनता पार्टीन हे सगळे दिग्गज मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नायक, आर्लेकर अशी कितली जण नांवां आसा, पण तरी आसतना त्या वेळार सुद्दां काल येवचे येवन तांचें खरं म्हणल्यार थंय हें आशिल्लें. पण काही तांकां बदल करचो पडलो. जाल्यार एक बूथ कार्यकर्तो जो म्हापशेच्या अनसा भाटांत रावता ताजे घरान वचून बूथ कमिटीचेर मिटींग घेतली आनी ते 11 जाण जे बूथ कमिटीचेर आशिल्ले त्या 11 कमिटीच्या बरोबर तांणी वार्तालाप केलो. तांच्या त्या घरान ते झोपडेन बसून ते च्या पिवन आयले. ताजे नंतर आमच्या एका निर्वाचित घरा कडेन तांच्यांनी सकाळचो ब्रेकफास्ट केलो. मनोहर पर्रीकाराचें नांव न घेता कोणूच मनीस फुडें वचचो ना. भारतीय जनता पार्टीन हे सगळे दिग्गज मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नायक, आर्लेकर अशी कितली जण नांवां आसा, पण तरी आसतना त्या वेळार सुद्दां काल येवचे येवन तांचें खरं म्हणल्यार थंय हें आशिल्लें. पण काही तांकां बदल करचो पडलो. आयज तांचे रात्री पर्यंत मिटिंगी आशिल्ल्यो. अचानक माननीय नरेंद्र मोदीजींचो तांकां फोन आयलो आनी तांकां फुडले कामाक बेगीन वचचें पडटा आज दनपारां, आनी म्हणून खुबशे कार्यक्रम कर्टेल करचे पडले. पण कर्टेल करपाक तांकां शक्य जालें ना. राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुगजी, हांव आनी ते बशिल्ले कार्यक्रम खंयचोच कट करनाका म्हणून सांगिल्लो. अपवाद एक खंयचो तरी. सगळे कार्यक्रम जातले, पण ते कार्यक्रम वेळेनुसार जातले, फक्त वयर सकयल करात. आमकां आज्ञा दिली, पडत्या फळाची आज्ञा. कारण असो जर निश्ठावंत आणि काम करपी जेन्ना जर अध्यक्ष मेळ्ळा जाल्यार आनी कोण रेस्ट घेवपाक वतले. चला लागुया कामाक. आनी मागीर सर्वानंद भगत आसूं आनी बाकीचे नरेंद्र सावयकर आसा, आमी जोमान कामान लागले आनी सगळ्यो मिटिंग्यो ज्यो आसा त्यो वेवस्थीतपणे सगळ्यो करून तांणी दाखोवन दिलें की हम रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं. हे भारतीय जनता पार्टी आमच्या ह्या भारत मातेक आमी ह्या पृथ्वी हाजेर विश्वगुरू करपा खातीर जे कटिबद्ध जाल्ले आसा ते आमी फुडें व्हरपा खातीर मुखार सरल्या, ते आमी करून उडयतले. म्हणून ह्या दिसाचे निमतान परतून एकदां तुमचें स्वागत करतना हो मंत्र आमी हांगसरल्यान घेवन या. आमकां कितें सांगलें, कितें मार्गदर्शन केलें तें आमी आमच्या मनान रुजपाक जाय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.